नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत उपयोगी नैसर्गिक संपत्ती लाभिल्ल्या कारणान ह्या नैसर्गिक वारशाचें संरक्षण आनी जतन करपाची काळाची गरज आसा अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी राजभवनांतल्या कार्यावळींत सांगलें. गोंय सरकाराच्या कामगार खात्या मार्फत आयज विश्वकर्मा जयंती मनयली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज 10 कामगारांक विश्वकर्मा आदर्श कामगार पुरस्कार भेटयले. ओडिशा राज्यांतल्या बायलां खातीर सुभद्रा येवजण चालीक लायली. ह्या येवजणेचो लाव 21 ते 60 वर्सां पिरायेचे पात्र बायलेक मेळटलो. ह्या येवजणेचो फायदो 1 कोटी परस चड बायलांक जातलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आम आदमी पक्षाची बसका दिल्लींत जाल्या उपरांत दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री म्हूण आतिशी हांच्या नांवार शिक्कामोर्तब जाले. आतां दिल्लीचो 5 म्हयन्याचो कार्यभार मुखेलमंत्री म्हूण आतिशी सांबाळटल्यो. आशियाई चॅम्पियन्स करंड हॉकी सर्तीन फायनलीन भारतान चीनाक 1-0 गोलांनी हारावन आशियाई चॅम्पियन्स करंड 5वे फावट जिखलो. आतां खबरो विस्तारान. गोंयांत नैसर्गिक वारशाचो खूब व्हडलो इतिहास आसा. गोंयांत उपयोगी नैसर्गिक संपत्ती लाभिल्ल्या कारणान ह्या नैसर्गिक वारशाचें संरक्षण आनी जतन करपाची काळाची गरज आसा अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी राजभवनांतल्या कार्यावळींत सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 74व्या वाडदिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत राज्यपाल पिल्ले हांणी वृक्ष संवर्धनाचें म्हत्व सांगलें. ह्या मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, केरळच्या कोट्टाकल आयुर्वेद शाळेचे विश्वस्त डॉक्टर पी.एम. वेरियर, तामिळनाडू कोइंबतूर हांगच्या आर्यवेद फार्मसीचे व्यवस्थापकीय संचालक देविदास वारीर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत राज्यपाला वांगडा हेर मानेस्तांनी राजभवनांतल्या गोशाळेंतल्या गायींची तशेंच वृक्षांची पुजा केली. तशेंच राज्यांतल्या इगर्जे विशीं खोस उक्तायली. वृक्ष उपचार आणि पुनर्जीवनाची पारंपारीक पद्दत अजून मेरेन कांय जाणांक खबर नाशिल्ल्यान ही वखदी झाडां तशेंच हेर झाडांय वाटावपाची गरज आसा. राजभवनान अनोखी वृक्ष चिकित्सेचो वापर करून हांगा पारंपारीक उपचार पद्दती करप शक्य आसा अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी सांगलें. For our Prime Minister, first time in the history, a Christian church prayed before the Jesus or Almighty, and temple also first program was there, and another prayer meeting and a special puja to animals also was there. All my friends also attended that. So this is a greatest achievement of our Raj Bhavan. So I am extending thanks to you, and we will make one days in future also. And our honorable Prime Minister referred with respect to Charaga Shishruta that time. गोंयच्या पर्यावरणाची जतनाय जावपाची म्हळ्यार शाश्वत उदरगतीक चालना दिवपी बाब आसा. आमच्या प्राचीन वारशाच्या ज्ञानाच्या पुनर्जोडणुकेचें कार्य राज्यपाल पिल्ले हांच्या हातांतल्यान जायत आसा. शतकानुशतकां उबारिल्लीं झाडां ही प्राचीन वारसो आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राजभवनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भारतीय संस्कृती आनी परंपरा हाचेर उलयतना गोंयची नैसर्गिक संपदा हाका म्हत्व खूब आसा अशें सांगलें. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी गायींची, झाडांची, देवदेवतांची पुजा जाली. त्या उपरांत तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां वाडदिसाची हुनहुनीत परबी दिवन मोदी सारकें नेतृत्व देशाक लाभिल्ल्यान देशाची आर्थीक आनी तांत्रीक उदरगत जायत आसा अशी तोखणाय केली. Witness the today's initiatives of the Ayurvedic treatment of ancient trees, the practical step, the tradition of the wisdom of Kerala, known for its deep knowledge of Ayurveda. The trees, especially those that having stood tall centuries and have not just the part of our environment, they are living legacy. These ancient trees hold the stories of our land and are the testament to our respect for nature. By undertaking the Ayurvedic treatment for these trees, and we are not only preserving our natural heritage but also upholding
the timeless principle of Ayurveda, and which teaches us the balance between the nature and human well-being. By bringing the traditional experts from the Kerala to perform this treatment, you are ensuring that we preserve these trees for future generations, and for this the Goa is truly grateful to you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 74व्या वाडदिसा निमतान मुहूर्त साधून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 15 दिसांच्या स्वच्छता ही सेवा ह्या अभियानाचो शुभारंभ पक्षाच्या कार्यालयात केलो. या वेळार पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो, महापौर रोहित मोन्सेरात आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगले, राज्याच्या सगळ्या 12 तालुक्यांत फुडल्या 15 दिसांत स्वच्छता सेवा अभियानाची कार्यावळ जातली. दर एक पंचायत, पालिका तशेंच कार्यकर्त्यांकूय हो कार्यक्रम यशस्वी करपाक लागून सूचना दिल्यात. नितळसाणीन जो तालुको सर्वोत्तम थारतलो ताका शासना वतीन खास बक्षीस दिवपाचें सरकारान थारायला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 10 वर्सां आदीं नितळसाणी संबंधान दिल्लो संदेश आयज देशाक खूब म्हत्वाचो थारला अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगलें. सेवा आम्ही म्हणता असताना हो 15 दिसाचो कार्यक्रम पखवाडा 15 डेज प्रोग्राम फ्रॉम द 17th of September to 2nd of October, आणि याची सुरुवात ही स्वतःच्या घरापासून जावची, स्वतःपासून जावची आणि स्वतःच्या ऑफिसापासून जावची. ऑफिसां निव्वळ करपा खातीर आपले सगळे म्हणजे बाकीच्या सरळ व्यवस्थित आणि सुटसुटीत लोकांकूय बऱ्या पद्धतीत आसपाक जाय, हाज्या खातीर आमी डिसिजन घेतला. आणि हे विदिन दीस 15 डेज त्यांनी 15 दिसां भितर करचे, म्हणजे 2 ऑक्टोबर पर्यंत पुराय ऑफिसां आणि सगळी गव्हर्नमेंटाची निवड जावची. आणि हे सांगता असताना आम्ही ते बी ठरयला की तालुका लेवलाचेर कोणाचे जे क्लीन आणि नीट ऑफिसीस असतले 12 तालुक्यांनी वी आर गिविंग द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायजीस. तांकां 19 डिसेंबर पर्यंत आम्ही घोषित करता आणि तांकां सर्टिफिकेटूय मेळटले, तांकां प्रायजीसूय मेळटले तेंच्या ऑफिसाक. गोंय सरकाराच्या कामगार खात्यामार्फत आयज विश्वकर्मा जयंती मनयली. विश्वकर्मा जयंती निमतान आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज विश्वकर्मा आदर्श कामगार पुरस्कार प्रदान केलो. या कार्यावळीन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उपस्थित आशिल्ल्या हेर कामगारांक येवकार दिवन तांच्यो ज्यो समस्या अडचणी आसा ताची सरकाराक जाणीव आसा. खंयच्याय कामगाराक सरकार वाऱ्यार सोडचे ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. केंद्र सरकारान देशांतल्या कामगारांक लागून हे सगळ्यो येवजण्यो केल्यात. प्रधानमंत्री कुशळटाय येवजणेचो लाभ राज्यांतल्या कामगारांक जायत आसा. कामगारांनी सरकारा विरुद्ध आंदोलनां करचे पयलीं तुमच्यो मागण्यो आनी अडचणी ह्या संदर्भात उलोवपाक जाय. आमी कामगारांच्या फाटल्यान सदांच आसात. ताका लागून कामगारांनी आंदोलनां करची न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. या फुडें विश्वकर्मा जयंती निमतान कामगारांक विश्वकर्मा आदर्श कामगार पुरस्कार सरकार दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. या कार्यावळीक कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हजर आशिल्ले. सांगपाक कटिबद्ध आसा की ह्यान फुडें ज्यो गजाली अनऑर्गनायज सेक्टरांतल्या कामगारां खातीर डिपार्टमेंटा कडल्यान तुमकां कोणाकूच रस्त्यार येवपाची गरज ना. भासाभास करून मेळोन एक न्ही 4 मिटींग घेवन पण ते विशय रिजॉल्व करुया. जेणे करून आमी रिजॉल्व करपाक तयार आसा. क्रॉस द टेबल बसपाची गरज आसता. म्हाका खबर आसा म्हणजे खूब फावटी वर्करांचेर अन्याय जायत येयल्लो आसा. हांव ना म्हणना, अन्याय जायत येयलाय बी एकदां. तांकां टायमार ज्यो गजाली मेळपाक जाय त्यो मेळूंक ना. ओके, बऱ्योचश्यो गजाली म्हणजे आमी पळयता की हायजीन वायज, हेल्थ वायज आणि तेंचो जितको काम करता तितक्या पगारा वायज हे सुद्दां दिवपाक एकदां खंयच्यो इंडस्ट्रीज, फॅक्टरीज फाटीं फुडें येता आसत जाल्यार तांकांय बी कायद्यान तांचेर बंधनकारक हाडप ही सरकाराची पॉलिसी आसा. ह्यान फुडें त्याच पद्दतीचें धोरण आमी अवलंबपाचें ठरयलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आयच्या यात्रेन ओडिशाच्या लोकांनी पारंपारीक नृत्य सादर करून विमानतळार कार्यकर्त्यांनी उमेदीन तांकां येवकार दिलो. ओडिशा राज्यांतल्या भुवनेश्वर हांगच्या जनते वांगडा प्रधानमंत्री मोदी हांणी संवाद साधलो. ओडिशा राज्या खातीर विविध येवजण्यांचो प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी शुभारंभ जालो. भाजप सरकारान वेंचणुके पयलीं ओडिशा जनतेक जें आश्वासन दिल्लें तें आमी आयच्या दिसा पुराय केल्लें आसा. आदिवासी, दलित तशेंच हे सगळ्या जनतेक लाव जावपी येवजण्यो डबल इंजीन आशिल्ल्या भाजप सरकारान सुरू केल्ल्याचें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. जब चुनाव चल रहे थे तब मैंने आपसे कहा था यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी
तो उड़ीसा विकास की नई उड़ान भरेगा। जो सपने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने, जो सपने हमारे नौजवानों ने, हमारी नौजवान बेटियों ने, जो सपने हमारे मेहनत कश मध्यम वर्ग ने देखे हैं, उन सबके सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है और महाप्रभु का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओडिशा राज्यांतल्या बायलां खातीर आयज म्हत्वपूर्ण सुभद्रा येवजण चालीक लायली। हे येवजणेचो लाव 21 ते 60 वर्सां पिरायेचे पात्र बायलेक हाचो लाव घेवपाक मेळटलो। ह्या येवजणेचो फायदो 1 कोटी परस चड बायलांक जातलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। ओडिशा राज्यांतल्या भुवनेश्वर हांगा राष्ट्रीय महामार्ग उदरगत येवजणेच्या कार्यावळीन आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजर आशिल्ले। ह्या वेळार तांणी सुभद्रा येवजण तशेंच 30 लाख लोकांक घरां बांदून दिवपाचें आश्वासन दिलां। ओडिशा राज्या खातीर 3800 कोटी रुपया खर्च जातलो। कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। आज ही यहां देश भर के लगभग 30 लाख परिवारों का गृह प्रवेश करवाया गया है। देशांत तिसरे फावटी भाजप सरकार सत्तेर आयला। तिसऱ्या कार्यकाळाचे 100 दीस पुराय जाल्ल्या कारणान ह्या सरकाराच्या कार्यकाळान देशान एक देश एक वेंचणूक जातली अशें देशाचे घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज दिल्ली हांगा सांगलें। भाजप सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे 100 दीस जाल्ल्या कारणान तांणी एक देश एक वेंचणूक गरजेची आसा अशें सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला देशाची उदरगत प्रगतीपथार आसा। सरकाराच्या 100 दिसाच्या कार्यकाळान 15 लाख कोटी रुपया येवजण्यो चालीक लायिल्ल्याचें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें। मेक इन इंडिया हाका लागून भारत देश हेर राष्ट्रांनी सगळ्या वयल्या पांवड्याचेर उत्पादन केंद्र जाल्लो अशें शाह हांणी मुखार सांगलें। कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नोलेज करते इसी सरकार के कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लागू करें। खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा।
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पहले बुआ नजर उतारेगी। लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है। बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना। कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता। बाप है इसलिए जानते। जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है। बीमारी से लड़ने का ताकत आता है। देश उम्मीद से है करो। अरे अम्मा, हंस भी दो, आ गई बुआ। पिता हो तो हरि जैसा। इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है। विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत 8व्या भारत जल सप्ताहाचें उक्तावण केलें। आझादी का अमृत महोत्सव मनयतना हे सरोवर चालीक लायिल्ल्यो आनी उदका स्रोताची उदरगत केल्ली आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें। भारताच्या प्राचीन 1000 वर्सां पयलींच्या धर्मग्रंथांत उदकाचें संरक्षण करपाक जाय अशें सांगिल्लें आसा। हाका लागून देशांतल्या लोकांनी उदका स्रोताचें संरक्षण करपाची गरज आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें। दिल्ली हांगा सुरू आशिल्ल्या 8वो भारत जल सप्ताह 4 दीस चलतलो। ह्या सप्ताहांत देश विदेशांतल्या सुमार 4000 प्रतिनिधींचो सहभाग आसतलो। जल संचय के बारे में तो मैं यहाँ तो कहना चाहूंगी कि पानी की एक एक बूंद मोती की तरह मूल्यवान होती है। उसे संचित करने का हर उपाय हमें करना है। हमारे यहाँ लोकप्रिय कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। बूंद बूंद से सागर भरने के इस प्रयास में सभी देशवासियों की तथा जल प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों को भागीदारी करने का आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि इस आयोजन में होने वाले व्यापक विचार विमर्श के आधार पर सभी हितधारकों द्वारा साझेदारी और सहयोग के प्रभावी तरीके तय किए जाएंगे। मैं चाहूंगी कि सभी प्रतिभागी एवं समावेशी जल प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी राजस्थानात स्वच्छता ही सेवा अभियानाचो शुभारंभ केलो। 2014 वर्सा सुरू जाल्ल्या ह्या अभियानाक 10 वर्सां पुराय जातात। ताका लागून पुराय देशभर स्वच्छता पंधरवडो कार्यावळ जातली। उपराष्ट्रपती धनखड हांणी देशाच्या उदरगतीची म्हायती दिवन खोस उक्तायली। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 94% गांवों को उनकी ग्राम सभाओं द्वारा ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है और सुखद विषय है। वी टेक प्राइड इन इट कि 50% ने ओडीएस प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। यू सेट अ टारगेट, यू अचीव द टारगेट सो सिग्निफिकेंटली। और हमारा राजस्थान तो बिल्कुल पीछे नहीं है। 97.7% गांव ओडीएफ प्लस हैं एंड 65% ऑफ देम आर ओडीएस प्लस मॉडल हैं। एंड राजस्थान की क्यों झुंझुनू जिले की बात कीजिए। लेट अस लुक एट द ग्राउंड अंडर आवर फीट वेयर वी आर टुडे। झुंझुनू में 99% गांव ओडीएफ प्लस हैं। 99% ऑफ दैट मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है 60% ऑफ देम आर ओडीएफ प्लस मॉडल। और ये सब संभव हुआ है जन भागीदारी से। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या 74व्या वाडदिसाच्या फाटभुंयेर आयोजीत सेवा पखवाडा अंतर्गत रक्तदान शिबिराचें उक्तावण केलें। वेगवेगळ्या विभागाचे मंत्री सरकाराच्या 100 दिसांच्या कार्याची म्हायती भौसा मुखार दवरतले अशें नड्डा हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। जो हमारे और हम सब के प्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी का आज जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी हर साल की भांति इसे सेवा दिवस के रूप में भी मनाती है और 17
सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक, हम इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में भी मनाते हैं। 100 दिन के उपलक्ष्य में आज से अगले 5-6 दिनों तक, एक सप्ताह तक जो कार्य 100 दिनों के अंदर हुए हैं वह विभिन्न विभागों के द्वारा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा और विभिन्न हमारे सभी मंत्रियों के द्वारा उसके बारे में उसकी जानकारियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी। और जो हम जिस तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 3.0 यानी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री काल का कार्य है, उसके 100 दिन के कार्य को भी हम जनता के सामने रखेंगे। देशात तिसरे फावट सत्तेर आयिल्ल्या भाजपा सरकाराच्या कार्यकाळाक 100 दीस पुराय जाल्ल्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी खोस उक्तायली। तिसरे फावट भाजप सत्तेर येवपाक देशांतल्या जनतेचो आशीर्वाद आसा। तिसऱ्या कार्यकाळाच्या 100 दिसांत देशांत संरक्षण, आर्थीक, तांत्रीक ह्या क्षेत्रांत उदरगत केल्या। संरक्षण दळाच्या बाबतींत भारत आत्मनिर्भर जाला। तिसरे फावट सत्तेर आयिल्ल्या उपरांत केंद्र सरकाराच्या हेर मंत्रालयांनी ह्या 100 दिसाच्या देशाच्या उदरगती खातीर कितें कितें करपाक जाय हाची तयारी केल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शना खाला सरकार उदरगतीच्या बाबतींत भक्कम आसा। देशाच्या जनतेक भाजप सरकार होच आधार जावन आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें। तीसरे टर्म की हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है आज ही के दिन। ये दिन 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इसे मैं एक सुखद संयोग मानता हूं। और जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि यह सरकार बनने के पहले ही हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि तीसरे टर्म की सरकार भी यह एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सरकार बनी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि नई सरकार बनने के बाद, यानी तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। कोलकाता रेप मर्डर केसीन आयज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। अस्तंत बंगाल सरकार आणि सीबीआय दोनूय पक्ष आयज आपली बाजू मांडटा। 20 ऑगस्टाक सगळ्या प्रसार माध्यमांक तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक च्या माचीक बळीचे नाव आणि चित्र काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्ल्याचे खंडपीठान सांगले। हे निर्देश विकिपीडियान पाळूंक नाशिल्ल्यान तांकां परतून एक फावट काडपाचे निर्देश दिल्यात। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है। हाँ मर्द है, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना माँ और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांच्या वांगडा पक्षाची बसका दिल्लीन जाल्या उपरांत दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री म्हूण आतिशी हांच्या नांवार शिक्कामोर्तब जालें। पक्षाच्या हेर नेत्यांनी अरविंद केजरीवाल हांच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिवन आतिशी ह्योच मुखेलमंत्री आसतल्यो अशें थारायलें। आतां दिल्लीचो कार्यभार मुखेलमंत्री म्हूण आतिशी सांबाळटल्यो। दिल्ली विधानसभेच्यो वेंचणुको लागीं आयल्यात। फुडल्या 5 म्हयन्यां खातीर आतिशी ह्यो मुखेलमंत्री आसतल्यो। मुखेलमंत्री नांवार शिक्कामोर्तब जाल्या उपरांत दिल्लीच्या 2 कोटी जनतेचे खरे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हेच आसतले अशें आतिशी हांणी सांगलें। 2 दिसां पयलीं न्यायालयीन कादयेंतल्यान
जामिनाचेर भायर आयिल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी मुखेलमंत्री पदाचो राजीनामो दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो. आता केजरीवाल हांचो राजीनामो मंजूर जावन नवे मुखेलमंत्री म्हूण आतिशी हांची निवड जाल्या. अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है. मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है. दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं. मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री म्हूण आतिशी हांच्या नांवार आम आदमी पक्षान शिक्कामोर्तब करून भ्रष्टाचाराक वाव दिल्लो आसा. ताका लागून दिल्लीन ह्या फुडें मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाडटलो असो आरोप भाजप पक्षाच्या पत्रकार परिशदेन भाजपा नेते वीरेंद्र सचदेव हांणी केला. दिल्लीन मुखेलमंत्री आतिशी हिचे नाव आम आदमी पक्षान फायनल केल्या उपरांत भाजप पक्षान खुबशे आरोप केले. अपने मंत्रिमंडल की एक साथी जो उन भ्रष्टाचार के सारे जो प्रारूप थे उसमें शामिल रही हैं, ऐसी आतिशी मार लेना को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना सीधा सीधा दिल्ली को अराजकता और कम्युनिज्म की तरफ धकेलने का उनका प्रारूप है. आम आदमी पार्टी चेहरा बदलकर मेक ओवर करना चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो धब्बे उनके दामन पर लगे हैं वो इस मेक ओवर से साफ नहीं होने वाले हैं. हमारी जानकारी के हिसाब से आम आदमी पार्टी के विधायकों में अंतरकलह है इस नाम को लेकर. आशियाई चॅम्पियन्स करंड हॉकी सर्तीन आयज भारताचो सामनो चीना वांगडा फायनलीन जालो. फायनलीन भारतान चीनाक 1-0 गोलांनी हारोवन आशियाई चॅम्पियन्स करंड 5वे फावट जिखलो. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 29 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. गोंयांत उपयोगी नैसर्गिक संपत्ती लाभिल्ल्या कारणान ह्या नैसर्गिक वारशाचें संरक्षण आनी जतन करपाची काळाची गरज आसा अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी राजभवनांतल्या कार्यावळींत सांगलें. गोंय सरकाराच्या कामगार खात्या मार्फत आयज विश्वकर्मा जयंती मनयली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज 10 कामगारांक विश्वकर्मा आदर्श कामगार पुरस्कार प्रदान केलो. ओडिशा राज्यांतल्या बायलां खातीर सुभद्रा येवजण चालीक लायली. ह्या येवजणेचो लाव 21 ते 60 वर्सां पिरायेचे पात्र बायलेक मेळटलो. ह्या येवजणेचो फायदो 1 कोटी परस चड बायलांक जातलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आम आदमी पक्षाची बसका दिल्लींत जाल्या उपरांत दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री म्हूण आतिशी हांच्या नांवार शिक्कामोर्तब जालें. आतां दिल्लीचो 5 म्हयन्याचो कार्यभार मुखेलमंत्री म्हूण आतिशी सांबाळटल्यो. आशियाई चॅम्पियन्स करंड हॉकी सर्तीन फायनलीन भारतान चीनाक 1-0 गोलांनी हारोवन आशियाई चॅम्पियन्स करंड 5वे फावट जिखलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 122 पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.